साखळे मायणा नावेली वाठारांत सहकारी कामगाराचेर खुनी हल्लो करून फुज्यो काडिल्ल्या दोग दुबावित आरोपींक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। सादिक अली आनी अब्दुल रजाक सिंधी अशे ह्या दोगा दुबावितांचें नांव जावन आसा। 24 वरां भितर ह्या दोगा दुबावितांक अटक करपाक दिवचल पुलिसेक येस आयले। मजगतीं जखमी कामगाराचेर बांबोळच्या जीएमसीन उपचार सुरू आसा। सहकारी कामगाराचेर खुनी हल्लो केल्ल्याच्या प्रकरणात दिवचल पुलिसेन अटक केल्ल्या आरोपींची नांवां सादिक अली आनी अब्दुल रजाक अशी आसात। हे दुबावित आरोपी मूळ कर्नाटकांतल्या धारवाड वाठारांतले आशिल्ल्याचे कळटा। बुधवारा राती उसरा नावेलीच्या मायणा वाठारांत खुनी हल्ल्याची ही घडणूक घडिल्ली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटकांतले 3 कामगार मजुरी निमतान नावेली वाठारांत रावताले। बुधवारा राती उसरा ह्या कामगारां मदीं वादावादी सुरू जाली। ह्या वादाचे पर्यावसन मारपेटीत जावन सादिक अली आनी अब्दुल रजाक ह्या कामगारांनी सहकारी कामगार अब्दुल हमीद हाचेर खुनी हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात अब्दुल हमीद हो गंभीर जखमी जालो। तेच अवस्थेत अब्दुल हमीद हाका थंयच सोडून सादिक अली आनी अब्दुल रजाक ह्या कामगारांनी खड्डूक थळा वयल्यान फुज्यो काडिल्ल्यो। हे विशीं दिवचल पुलिसेक म्हायती मेळ्ळी, मात खुनी हल्लो जाल्ल्या कामगाराची तशेंच खुनी हल्लो कोणे केलो त्या कामगारा विशीं पुलिसेक कांयच म्हायती मेळूंक नाशिल्ली। मात खड्डूक थळा वयल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिसेन गुन्यांव नोंद करून तपास काम हातांत घेतिल्ले। दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर मातोडकर हांच्या फुडारपणा खाला एक टीम कर्नाटकांत धाडिल्ली। हे टिमीन कर्नाटकांत कारवाय करून खुनी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात सादिक अली आनी अब्दुल रजाक ह्या 2 दुबावित आरोपींक धरून कायदेशीर सोपस्कार केले उपरांत दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडले। ह्या दुबावित आरोपींक सध्या रितसर अटक केल्ली आसा। हो खुनी हल्लो नेमको कित्याक लागून जालो ते कळपाक मार्ग ना, मात पयशांच्या वेव्हारांतल्यान हो खुनी हल्लो जाला आसूं येता असो एक दुबाव आसा। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या फुडारपणा खाला आनी मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।